जय जय राम कृष्ण हरी 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 हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. श्री लक्ष्मीनारायण वारकरी मंडळ नावेली साखळी गोवा या मंडळाचं अध्यक्ष श्री महादेव शिवागावस. ही आमची वारी 221 सुरू झाल्या, 22 सुरू झाल्या. आमच्या वारीचे हे 5वे वर्ष. या वर्षा आम्ही 140 वारकरी घेऊन पंढरपुरा बाहेर चालल्या. ही वारी आमची आयतारा 12 तारखेक सुरू झाली. ती आता पंढरपुरात 23 तारखे सकाळी 10-10:30 मेरेन पावतली. ओके, म्हाका सांगा, याच्या आता तुम्ही आयज गोवा क्रॉस करून तुम्ही याच्या बाउंड्रीर पावल्यात ऐकायला कर्नाटकाचेर. आयचो मुक्काम तुमचो खंय आसतलो? आज सांजे आमचं माऊली मंदिर. आणि तुमकां अशें कित्याक दिसलें की वारी करची अशें कित्याक दिसलें? रामकृष्ण हरी. वारी करची अशी जर कित्याक दिसली म्हटलें जाल्यार वारी एक जो सोहळा आसा. आता आमच्या पांडुरंगाचे 4 वारी जातात, तितूंतल्यान आषाढी वारी ही एक मुख्य वारी आसा. आणि वारीचो जो सोहळा आसा तो एक अनुभव घेवपा लागूनच आमी आतां जर म्हाजे जायत जाल्यार हांव तेंच्या कडल्यान सलग 5 वर्सां येता. आणि वारीचो जर अनुभव घेवपाक जाय म्हणून पहिल्यांदा सुरवात केली. आणि सुरवात केल्याच्या नंतर जेन्ना आमी टप्प्याटप्प्यांनी जशे जशे फुडें गेले तेन्ना म्हाजो एक स्वताचो एक असो अनुभव म्हाका दिसून येयलो की जाणीव अशी जाता माणसाक की वारींतल्यानच माणसत्व म्हणजे आणि माणुसकी म्हणजे कितें हें कळटा. आणि आपलो जो अहम इगो जो आसा तो त्याग करीत करीत आमी पायपीट करीत तो जो त्याग आसा तो साणीत आमी पांडुरंगाच्या दर्शनाक वयता. आणि त्या पांडुरंगाच्या दर्शनाक गेल्याच्या नंतर पांडुरंगाची काय भेट जायना खरी, पूण तो जल्लोश आणि ज्या लोकांची जी हे आसता वर्दळ आसता आणि जे लोकांचे भक्ती भावनेचे आणि भक्तींतल्यान म्हाका पांडुरंग मेळटालो म्हणून येता. आणि एक सलग एक कळसाचें दर्शन करून पांडुरंगाचें दर्शन जालें अशें तेंच्या स्वरुपात जाता. म्हणजे कळस रुपी सुद्दां पांडुरंग दिसता, झाडां पेडां माडात सगळ्यातच पांडुरंग दिसता. हे एक अनुभवच एक असो आगळो वेगळो आहा. तेन्ना म्हाजें एक अशें म्हणणें आसा की म्हाजो स्वताचो अनुभव हांव तुमकां शेअर केलो एक शॉर्टान. तर माणसांनी जन्माक येयल्याच्या नंतर एकदा तरी एक पंढरपूरची वारी करची, जेणेकरून आपण कोण, आपले कर्तव्य कितें, आपले कर्म कितें आणि आपण करता कितें ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां मेळटात. म्हणजेच सांगण्याचो अर्थ असो आहा की वारीत आपल्या जीवनातले सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां मेळ्ळी गेली वयतात. धन्यवाद. आमची ही वारी आहे काल 12 तारखेक नावेली गांवांसून सुटल्या. काल आमी मुक्काम केरी केल्लो रातचो. आणि तसोच आयज आमचो रातचो मुक्काम आहा तो कणकुबी कर्नाटक. वारीन येयल्या उपरांत वारी कित्याक करप, हे वारीचें म्हत्व कितें हें कळटा. सगळ्याक मनशाच्या हितूरूच देव आसता. हे सगळी वारी केल्या उपरांत हे तेन्नाच कळटा आमी कोण, आमी वारी कित्याक करप, कशें चलप, शिस्त कशी आसता. माणसां एकामेकाक मेळोन आतां आमचे वारीन भायले लोक बीन खूब येयल्या, पूण अशें आना की आमचो भेदभाव आहा. वारी सगळे मिसळून आमी एक जावन एक फॅमिली कशी रावन फुडें आमी पंढरपुराक वयतले. आणि थंय आमकां त्याच रुपान आमकां विठ्ठल भेटता. ही वारी आमची आमी 23 तारखे दिसा पंढरपुराक व्हरून चंद्रभागेर विसर्जीत करतले. नमस्कार, रामकृष्ण हरी. माझे नाव जानकी रघुनाथ परब. पारवडेश्वर संप्रदाय ट्रस्ट संचलित माऊली वारकरी संप्रदाय हिची 3री वारी सोल्ल्या हांगासर रामेश्वर मंदिरान पावले आसा. आमच्या तरीसून जवळ जवळ 7 ते 8 वारीचे प्रस्थान सध्या जाल्ले आसा. आमी म्हणजे अनमोड घाटासून म्हणा किंवा तिराळेसून किंवा हे आमच्या चोल्ला घाटासून आमी प्रस्थान करून काल म्हणा परवा म्हणा आज आमची केरीसून वारी हांगासर. आता माझी जवळ जवळ ही माझी 3री वारी.
आनी सगळें वातावरण अशें भक्तिमय जाल्लें आसा आनी पयलीं अशें दिसतालें की फक्त महाराष्ट्रासूनच वारी वयता काय पण आतां ना त्या गोंयांत सुद्दां आमचे विठ्ठल भक्त म्हणा आनी वारीचे अशे पिशे कशे म्हणूं येतात पिशे सगळे आमच्या गोंयकारांक लागलेले आसा हांव त्या विठ्ठलाच्या चरणी प्रार्थना करता की अशेंच सगळ्यांच्या मनात विठ्ठला देवा बद्दल भक्ती आसूनी आनी प्रत्येकाचें जीवन हें सार्थकी लागेल. रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.